सरकाराक जरी फॉर्मलिन रसायन लायिल्ले नुस्त्याचो विशय सोंपलो आसत, मात गोंयकारांच्या भलायकेची खंत आशिल्ल्या आम आदमी पक्षान ह्या विशयाच्या मुळामेरेन वचपाचें थारायलां. सरकार, सरकारी कामगार आनी फॉर्मलिन नुस्त्याचो धंदो करपी गोंयकारांचे गुन्हेगार आसात आनी तांचेर कारवाय जावपाकच जाय अशें आम आदमी पक्ष म्हणटा. 12 जूनाक गोंयान अन्न आनी वखदां प्रशासन खात्यान नुस्तें मार्केटांत वचून रेड मारिल्ली. विकपा खातीर हाडिल्ल्या नुस्त्यान रसायन आहा हें प्रसिद्ध केल्लें, मात उपरांत हें सगळें सरकारान खोटें आसा अशें सिद्ध केलें. मात आतां आम आदमी पक्षाचो वाल्मिकी नायकान म्हायती हक्क कायद्या सकयल मागिल्ल्या म्हायतीवेल्यान सरकार खोटो जाला असो आरोप वाल्मिकीन केला. दुसरो एक डॉक्युमेंट आशिल्लो तो त्या दिसाचो एक 2 पेजीचो रिपोर्ट एक आयिल्लो, कितें कितें जाल्लें तें आनी व्हेहिकल नंबर्स 2 पेजीचो सामको ब्रीफ रिपोर्ट. हातून सुद्दां म्हणिल्लें की एक इब्राहीम जो होलसेल फीश मार्केटाचो प्रेसिडेंट आसा, ही इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द व्हेहिकल्स. हातून सुद्दां एक हाजो आमी निशेध केल्लो, कित्याक FDA चो एक प्रोसिजर आसता, बेटोच ज्याचेर रेड पडल्या तो म्हणूंक शकना की आय एम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुमी वचा म्हणून. अशें जावंकूच शकना. FDA हॅज पावर्स ऑफ सीजर अँड इन्स्पेक्शन, अँड इट वॉज रिटन इन दीस रिपोर्ट की ह्या इब्राहिमान हॅज टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी FDA हॅज नॉट सीज द व्हेहिकल्स. सो हे दोनूच रिपोर्ट पब्लीक जाल्ले आशिल्ले आनी 5 तारखेक आमच्या एल्वीस बाबान क्लेम केल्ले की आनी एक असो रिपोर्ट आसा वीच इज मोर इन्क्रिमिनेटींग. हातून चड फॅक्ट्स जाता त्या दिसा एक्झॅक्टली कितें जाल्लें आनी हो रिपोर्ट सप्रेस केल्लो जाता अशी क्लेम केल्ली. आज तुमच्या फुडें हो रिपोर्ट आमी दवरता. ह्या रिपोर्टान तुमी पळयल्यार शॉक जातले. हातून इतले फॅक्ट्स भायर आयिल्ले आसा आनी जे आमी पयले दिसाच्यान सांगता ते सगळे आमचे क्लेम्स खरे जाल्ले आसा की FDAच्या प्रोसिजरा प्रमाणे दोज व्हेहिकल्स शूड हॅव बीन सीज्ड. ही सीज केल्ली गेली ना, कित्याक ह्या इब्राहिमान आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन FDAक सांगलें तुमी वचा म्हणून. हातून फॉर्मेलिन आशिल्लें हें टेस्ट जाल्लें आनी FDAन लॅबान व्हरून हाजो एक वेगळो रिपोर्ट दिल्लो, ती फटिंगपणां जाली. हातून ह्या रिपोर्टान तें सिद्ध जाल्लें आसा, कित्याक जेन्ना स्पॉट टेस्ट केल्ले तेन्ना एक कंपॅरेटीव टेस्टूय केल्लो. नॉट ओन्ली वर द फीश सॅम्पल्स अँड द आयस फ्रॉम दोज ट्रक्स टेस्टेड, देर वर क्रस्ट आयस ब्रॉट फ्रॉम द मार्केट. वेगळो एक आयस त्याच आयसा बरोबर टेस्ट केल्लो दाखोवपाक आनी तो नेगेटीव आयिल्लो. दॅट क्रस्ट आयस हॅड कम नेगेटीव, तो नेगेटीव आयिल्लो. सो हातून सिद्ध जाल्लें की फक्त फिशान जे आयस आशिल्ले आनी फीश हाडिल्ले तातूनच फॉर्मलिन आशिल्लें हें प्रूफ जालें. सगळ्यांक व्हडलो क्लेम हातून आसा, एक सेंटन्स आसा हातून, डायरेक्टर ऑफ फूड अँड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्टॅक्टेड मी ओवर द फोन ऑफ मिस्टर इब्राहीम अँड इन्फॉर्म्ड मी टू सेंड द पोर्शन्स ऑफ द सॅम्पल्स टू द लॅबोरेटरी अँड रिफ्रेन फ्रॉम सिलिंग द व्हेहिकल्स. हे कितें? वॉट इज गोईंग ऑन? ज्योती सरदेसाय, द FDA डायरेक्टर, कॉल्स द डेजिग्नेटेड ऑफिसर ऑन द सायट आनी तिका सांगता. कोणाच्या फोना वयल्यान करता? इब्राहिमाच्या फोना वयल्यान करता. इब्राहीम डायरेक्टरा कडेन कसो पावलो? इब्राहिमाच्या फोना वयल्यान डेजिग्नेटेड ऑफिसराक फोन करता आनी सांगता की तुमी त्या ट्रकांक सील करूं नाका, सॅम्पल लॅबान हाडात म्हणून. दीस इज द मोस्ट एक्सप्लोजीव क्लेम इन दीस रिपोर्ट. आनी ह्या रिपोर्टान डेजिग्नेटेड ऑफिसरान वेगळे वेगळे जे सगळे रुल्स आसा फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड्स एक्टा प्रमाणे जाचे जे जे वायलेशन जाले हे सगळे लिस्ट केल्ले आसा. सो आमी आज हो रिपोर्ट पब्लिकान तुमकां दाखयता. 18 तारखेक 18 सप्टेंबराक आमचो रीट पेटिशनाचो नेक्स्ट हियरींग आसतलो. वी वील बी प्लेसिंग दीस रिपोर्ट इन फ्रंट ऑफ द ऑनरेबल हायकोर्ट and demanding a criminal investigation into this matter, a time-bound court-monitored criminal investigation. कित्याक आज 11 सप्टेंबर 2 म्हयने जाले since this incident has happened. गव्हर्मेंटान एक स्वताक इन्वेस्टिगेशन करूंक ना, FIR सुद्दां करूंक ना. सो गव्हर्मेंट कितें तरी लिपयता हे आमी पयल्या दिसाच्यान क्लेम करता आनी ह्या रिपोर्टांच्यान हें प्रूव जाल्लें आसा. अँड वी वील मेक शुअर दॅट द कोर्ट होल्ड्स दीस गव्हर्मेंट टू अकाउंट.
सरकाराक गोंयकारांच्या भलायकेचे कांयच पडिल्लें ना. राज्यान असले वेव्हार जावचे न्ही म्हण ताचेर नदर दवरपाची जबाबदारी अन्न आनी वखदां प्रशासन खात्याची. मात म्हायती हक्क अर्जा सकयल मेळिल्ल्या म्हायतीवेल्यान अन्न आनी वखदां प्रशासन खात्याचेरच प्रस्न उपरासता. ही म्हायती न्यायालयान दितले आनी कोण ह्या प्रकरणान घुसपल्यात तांचेर कारवाय जावची अशी मागणी करतले, अशें वाल्मिकी नायक म्हणटा. आमी सगळे क्रिमिनल इन्व्हेस्टिगेशनान जे जे लोकांनी इल्लिगल कामां केल्लीं, वेदर इट इज इब्राहिम, वेदर इट इज ज्योती सरदेसाय, वेदर इट इज द हेल्थ मिनिस्टर, वेदर इट इज द चीफ मिनिस्टर, एवरीबडी शूड बी अरेस्टेड. नुस्तें कुसता तेन्ना सबन कुसूंक जाय. भायल्यान बरें दिसता आनी भितरल्यान कुसला म्हणजे भायल्यान कितें तरी प्रिजर्वेटीव लायला, भितर ते प्रिजर्वेटीव पावना म्हणून भितरल्यान कुसला. इजंट इट द जॉब ऑफ द FDA टू इन्व्हेस्टिगेट दीस? तुमी काडला तो मुद्दो इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. पूण आज न्यूजान आयला की आतां FDA बॉर्डरीचेर सुद्दां चॅकींग बंद करतले म्हणून. सो आतां गोंयकारांनी करपाचें कितें हो एक प्रश्न आयिल्लो आसा. कायद्यान नियुक्त केल्ल्या अधिकाऱ्यांक सगळे हक्क असतात, मात तांचेर दबाव हाडप हो एक गुन्होच आसा अशें एल्विस गोम्स म्हणटा. फूड सेफ्टी स्टँडर्ड्स ॲक्ट पळय आसा तातूंत डेझिग्नेटेड ऑफिसर इज द फायनल ऑथॉरिटी. द डेझिग्नेटेड ऑफिसर हॅज द पावर्स टू डिसायड एवरीथींग. बट हियर द नोट व्हेरी क्लियरली सेज दीस इन्व्हेस्टिगेशन हॅज बीन डिरेल्ड. आनी मोर इम्पॉर्टंट म्हणटा तें ऑन द नोटिंग्स पळय हांगा नोटिंग्स 19 जुलय ह्या नोटिंग्सान एक क्लियर सिद्ध जाल्लें आसा की देर हॅज बीन अ नोट सेंड बाय द ऑनरेबल मिनिस्टर, ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर. म्हणटकीच आतां हेल्थ मिनिस्टरान हें खरें म्हणजे आतां तरी येवन भायर येवन सगळें क्लियर कितें तें लोकां फुड्यान सांगचें. अदरवायज वी वील से दॅट ही इज पार्ट ऑफ दीस होल कॉन्स्पिरसी. If his ministry, in he or his health secretary or chief secretary, somebody responsible doesn't come out and tell the people what exactly this note is, why this investigation has gone wrong. गोंयकारांकडे मागणी करता की तांणी ह्या सरकाराचेर विश्वास दवरचो न्ही, तशेंच नुस्तें खावचें न्ही अशें एल्विस गोम्सान सांगलें. We will tell the people of Goa not to believe in anybody and stop eating this fish. आता भायल्यान हाडपाची काय ना. दॅट इट शोज दॅट द गव्हर्मेंट इज इनकेपेबल ऑफ इवन टेस्टिंग वॉट इज कमिंग इन द स्टेट. आनी आतां चवथ आसा, स्वीट्स, देर इज नो कंट्रोल ऑन दॅट ऑल्सो. सो एक असो प्रकार की सगळें भायल्यान हाडपाचें बंदच करचें पडटलें की काय. सो दीस इज हायट ऑफ इररिस्पॉन्सिबिलिटी. आम आदमी पार्टी सेज दीस इज हायट ऑफ इररिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इनकेपेबिलिटी. वी डिमांड, Aam Aadmi Party demands that the health minister comes before the media and tells the people exactly what the facts are. सामके 2 म्हयने जाल्ले आसा, 2 म्हयने इतली सस्पेन्स दवरप आनी हळू हळू अशें लोकांनी मागीर हें भायर काडप. इट डजंट सेंड अ गुड सिग्नल अबाउट दिस गव्हर्मेंट. एनीवे वी नो दॅट दिस गव्हर्मेंट इज कंप्लिटली डिसफंक्शनल. पूण एटलिस्ट द मिनिस्टर इज सीन हियर एंड दे आर डुईंग समथींग ऑर दी अदर. पूण ह्या बाबतींत तरी ताणें आतां येवचें आनी लोकां मुखार सांगचें एक्झॅक्टली कितें आसा तें, ताजो नोट कितें म्हणटालो आनी इन्व्हेस्टिगेशन ह्या पद्दतीन कित्याक म्हणून जालें आनी आतां कोण जबाबदार हाका. फॉर्मालीन खावन 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 लोकांनी भुरग्यांनी मरपाचें की काय असो प्रश्न आम आदमी पार्टी करता. हे सरकार आनी खात्याची संचालक लोकांक मारपाक सोदता अशेंच दिसता अशें आम आदमी पक्ष म्हणटा. तेन्ना हायकोर्टा कडेन रिक्वेस्ट करतले, मागणी करतले की एटलिस्ट एक पुलिसांक आदेश दिवचो. खरें म्हणजे डेझिग्नेटेड ऑफिसरान खरें म्हणजे त्या दिसाक पुलिसांचो हेल्प घेवपाक जाय आसलो आनी पुलिसांक हाडून ते सगळे ट्रक सगळेच सील करूंक जाय आसले. आनी ते डायरेक्टराचें खरें म्हणजे आयकची गरजूच नासली सांगपाचें म्हणल्यार. तरी सुद्दां हांव कितें म्हणटा, एक सबऑर्डिनेट ऑफिसराचेर प्रेशर हाडप दॅट इट सेल्फ इज व्हेरी व्हेरी क्रिमिनल ऑन द पार्ट ऑफ द हायर अप्स. पूण तूं सांगता ते भशेन जे भायले ट्रक येता थंय रावता आनी कुशिल्ली म्हाका एकूच सांगपाचें आसा, हे सगळे सरकाराचे टॅक्स पेयराचे पयशे, आमचे पयशे खर्च करून विदेशांत भोंवून येता. आतां सुद्दां कितलेच मंत्री विदेशाचे भोंवड्यार आसतले. खंयच्याच अशें सिविलायज देशान अशें घडचें ना. इवन 0.1% सुद्दां जर तांकां अशें कुशिल्लें नुस्तें जर मेळ्ळलें आसत देन द एंटायर लॉट वूड हॅव बीन कॉन्फिस्केटेड एंड जस्ट डिस्ट्रॉयड.
इवन आफ्रिकन देशांनी सुद्दां अशें जाता. हांगा कित्याक जायना? हें सगळें पळोवन येना ते हांगा भोंवून. सो हियर इट लुक्स लायक व्हॅल्यू ऑफ लायफ इज कांयच ना कसो. लोकांच्या लायफाक व्हॅल्यू कांय ना असो. म्हणून आतां जनतेने चिंतपाक जाय. इट्स टू मच. इट्स हायट ऑफ इररिस्पॉन्सिबिलिटी. हांवें सांगलां तशें ते आतां हे नुस्त्या बरोबर नुस्तें डिस्ट्रॉय करता करता ह्या सरकाराकूय कंप्लीट डिस्ट्रॉय करून उडोवपाक जाय भायर. सो वी वील डिमांड फ्रॉम द कोर्ट दॅट देर शूड बी थरो इन्व्हेस्टिगेशन वेर इवन दीज पीपल हू हॅव brought pressure on Jyoti Sardesai also have to come in under the investigation. The designated officer म्हणटा आपणे टेस्ट केली and she says she is surprised की लॅबोरेटरीन व्हरचें पडलें म्हणून मागीर. In this report she says she is surprised. I am the designated officer. I have the full right to decide here. आणि तिका बायपास करून केमिस्ट जो आसा तो बायपास करून डायरेक्ट FDA डायरेक्टराक रिपोर्ट दिता and they say it is within permissible limit. ती म्हणटा what is the permissible limit is not defined. What is the permissible limit? कितली आसूंक जाय फॉर्मलीन तितून?